प्रदेश कार्यालयात बसप आणि व्हर्च्युअली त्यांच्याकडे इंटरॅक्ट करप अशा पद्धतीची व्यवस्था ही सबंद स्टेटी भितर वेगवेगळ्या स्टेटी भितर केली गेली वयतली। आमचे नवीन 2 स्पेशल इन्वायटी आसात, प्रवीण गुदिनो आसात, आमचे विश्वजीत राणे हे पयल्या वेळारूच नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह अटेंड करतले। त्याच्या भितर अध्यक्षांचे भाशण आसले, राष्ट्रीय अध्यक्षांचे कंडोलन्स रिझोल्यूशन आसले ऑल ओव्हर इंडियाच्या मेन जे कोण आसात त्या संदर्भातले आसतलें। आनी ज्यो इलेक्शन स्टेटी आसात मागीर तेच्या भितर गोवा आसतलें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आनी पंजाब ह्या स्टेटींतले कांय विशय जे आसात प्रिपॅरेशन ऑर्गनायझेशनच्या दृश्टीन आनी प्रिपॅरेशन राजकारण म्हणून ह्याच्या संदर्भातले जे उलोवप आसा ते हांगाल्यान आमी तांच्या बरोबर उलयतले। म्हणजे पेट्रोलाच्या रेटा भितर साडेक 11 रुपीज 41 पैसे आनी डिझलाच्या रेटान साडेक 16 रुपीज 79 पैसे हे मातशे आमी जे एक्स्ट्रा फारीक करताले ते कमी जाल्ले आसा। आनी ताका लागून हांव भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करता आनी खास करून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करता। सरकारच्या तिजोरींतल्यान हे सगळे आनी एडिशनल सबसिडी करून हो रेट जो कमी केल्लो आसा ताका लागून हांव खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, सगळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ आनी आमचे मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आभार व्यक्त करता, अभिनंदनूय करता।